नमस्कार. आयच्या डिबेटात तुमकां सगळ्यांक येवकार. विशय आसा तो संसदाचो आनी संसदाच्या दृश्टींतल्यान गार्बेजीचो. प्रश्न कितें, जबाबदार कोण आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हळ्यार फुडें कितें, ह्या तीन गजालींचेर आमी भासाभास करतात. चार मानेस्त आसा म्हजे बरोबर स्टुडिओ. पयले आसात गोंयचे आदले मुख्यमंत्री, मडगांवचे आमदार दिगंबरबाब कामत, स्वागत. दुसरे आसात म्हजे बरोबर मडगांवच्यो नगराध्यक्ष बबिता आंगले प्रभुदेसाय, स्वागत. तिसरे आसात म्हजे बरोबर फोमेंतो ग्रीनाचे मुखेली प्रशांत बाब सरदेसाय, स्वागत. आणि चौथे आसात म्हजे बरोबर कुडतरीचे आमदार आनी काँग्रेसीचे फुडारी अलेक्स रेजिनाल्ड, स्वागत. दिगंबरराव, सुरवात तुमचे कडच्यान करता, कारण ह्याच मुद्द्या वयल्यान जें जालें तें कित्याक जालें आनी फुडें कितें. सगळ्यात पयलीं लक्षांत हाडून दिता की हो एक्झिस्टींग डंप पळय आहा हो कालचो पयरचो न्ही. म्हाका हांव आमदार जालां 1994. हांव आमदार जालां तेन्नाच म्हाका दिसता आज ताका कमीत कमी 50 वर्सां तरी जालें आसतलीं. 50 वर्सां पयलींचो डंप आसपाक. आतां हांव फाटल्यान कितें कितें जालें ताजेर चड उलयना, पूण पयर जो इन्सिडंट जालो पळय उजो लागलो म्हणटा, हाजे पयलीं हांव चीफ मिनिस्टर आसतना असोच उजो लागिल्लो. म्हजो कलीग हांगा आसा रेजिनाल्ड बाब, ताका खबर आसतलें. आनी तेन्नाय कितें डिसिजन जालें, इमिजिएट आमी थंय माती मारली. माती आनी म्हणजे फक्त उदक मारनासतना माती चड मारिल्ले कारणान तो इमिजिएटली कंट्रोलान आयलो. एक लक्षांत अशें येता की जेन्ना जेन्ना पावस डिले जाता आनी टेम्परेचर वाडटा, गरमी खूब जाता आनी टेम्परेचर वाडटा, तेन्ना म्हज्या कोतान ते भितर आमी जेन्ना लॅबान टेस्ट केली व्हरून दुसरे कडेन उडोवपा खातीर, तेन्ना सायंटिफीक पद्दतीन तें चॅक केल्लें. तेन्ना लॅबान धाडून तें सगळें तेन्ना तांच्या लक्षांत आयलें की तें मॅटल मोठ्या प्रमाणात हेवी मॅटल तातूंत भितर प्रेजेंट आसा. आनी ताका लागून तें व्हरून खंय दुसरे कडेन घालप तें तशें सहजासहजी शक्य ना. आनी म्हणून तातूंतल्यान म्हाका दिसता थंय जेन्ना पळय गरमी वाडटा, टेम्परेचर वाडटा, भितर जें रिएक्शन जाता, मिथेन गॅस म्हणटात आनी कितें म्हणटात, तरेतरेचे तातूंतल्यान ही फायर लागता. आनी ती मागीर नॅचरली ती हीप इतलो वयर आशिल्ले कारणान ती स्प्रेड जाता. आतां कंट्रोलान येतला इवन पयर सुद्दां मागीर जेन्ना मिटींग आपयली, चीफ मिनिस्टरान हाय पावर कमिटी मिटींग आपयली, आनी तो महाराष्ट्राचो कोण आयिल्लो बॉम्बेचो, ताणें सुद्दां इमिजिएट सजेस्ट केलें की तुमी बेस्ट फक्त कसली ती कन्स्ट्रक्शन सायटी वयले जी डॅब्रीस आसता ती माती आनी कॉन्क्रिटाचे कुडके बी मिक्स, आनी ताजे वयर मागीर थोडें उदक मार, अशें जर करून तुमी जर केलें जाल्यार तें इमिजिएट हातूंत येतलें कंट्रोलान. आनी म्हाका दिसता ताजे फाटल्यान इमिजिएटली मुखार हाजेर सोल्युशन काडपाक जाय. सोल्युशन काडटलो जाल्यार कितें लॉंग टर्म सोल्युशन काडपाक जाय. हें काडटा तें आतां सद्या चलता तें सगळें शॉर्ट टर्म. ते लॉंग टर्म कितें सोल्युशन हाजेर आमी येवया. हाव डू यू लुक एट इट, कित्याक जालें आनी फुडें कितें. I am very clear. I have not taken the aggressive path. I have been very clear. Why? Because my issue is I want to close the issue within 2 years possibly. Now, what is my plan of action is very simple. One, I have been after the municipality. I have already had one review meeting. We are going to have continuous review meetings to see where segregated garbage is going to be, complete garbage is going to come on the dump. सेग्रिगेटेड म्हणजे जी गार्बेज डंप संस्टेल्यार येता ती सेग्रिगेटेड येतली. सेकेंड पार्ट ताका कितें जाय तें करपाक आय वील बी वीथ देम. एंड सेकेंड पार्ट जो पळय एक्झिस्टींग डंप आहा तो सील करून रेमिडिएशन टेंडर स्टार्ट करपाक बाय नोव्हेंबर. नाव आफ्टर दॅट प्रोसेस केसो वयता ताका हेल्प करपाक, इवन द रेमिडिएशन करपाक ताका आमगे एसिस्टंट जाय पडटलें. वी वील नॉट बी एबल टू फायट वीथ हिम इफ देर आर इश्यूज. जरी तर थिंग कितें करपा आहा, सपोज तेका कितें हेल्प जाय कॉन्ट्रॅक्टर, हुएवर द एजन्सी वील बी, वी वील हॅव टू एसिस्ट हिम बिकॉज इट इज इन आवर इंट्रस्ट दॅट वी डू इट. एंड द लास्ट पार्ट इज जो आतां इश्यू जाला फोमेंतोचो, इवन विथ हिम आय हॅव मेड इट व्हेरी शुअर, ऑल्दो आय वॉज इन एग्रेसीव बिकॉज मुगे एक इश्यू आशिल्लो तांचे कडेन, तो मडगांवकार. एंड मडगांवकार जायन ताणें स्टेटमेंट केल्लें की आपण मडगांवकार, आपण मडगांव लागून कितें करूं सोदिता. आनी हें तेगे फेल जालें म्हूण सांगपाक ताका म्हाका बरें दिसना. बिकॉज फेल जर तर जालो ना जाल्यार संसद वचपाक जाय आशिल्लो, तें जावं ना. सो दीस इज वन पार्ट. आय डोंट इवन गो इन टू दोज थिंग्स. एंड इवन एंड द लास्ट पार्ट इज द फोमेंतो हेज ऑलरेडी गिवन अ लेटर दॅट ही इज रेडी टू ready to rescind the agreement. I feel already 8 years is there with him and he has not been able to do it. I feel that somebody else should be given an opportunity. Not even settling his issues. I have made it very clear in the HPCC last time. Baba, तुम तेगे इश्यू सेटल करे. सारको तो फोमेंतोचेर पावला. सो प्रशांत बाब, वन, हाऊ डू यू रिस्पॉन्ड टू दॅट. सेकंडली, 8 वर्सां थंय काम करतकीर
तुम्ही ह्या गजाली कडेन फेल्युअर म्हूण पळयतात, लर्निंग एक्सपिरियन्स म्हूण पळयतात आनी फुडें कितें करपाचें म्हूण पळयतात? सगळ्यांत पयलीं म्हणल्यार हो पोन्नो जो डंप आसा जाका लेगसी डंप म्हणटा, दिगंबर बाबान सांगले ते प्रमाणे हो 50 वर्सां पयलीं पासून आसा. हाजेर वयल्यान सादारण 99 सुमार 2000 रीट पिटिशनां सुरू जाल्लीं आनी तो बंद करपाचो हाजेर खूब विचार चलिल्लो आसा. मागीर कोर्टाचे ऑर्डरी प्रमाणे आनी गव्हर्मेंटान थोडी स्टेप्स घेतिल्ले अरावंड 2002 वा 2003 आनी मोठ्यो प्रमाणान लँड फील करच्यो, एक वन फॉर नॉर्थ गोवा, वन फॉर सावथ गोवा, वन्स अँड फॉर ऑल अशें ठरयल्लें. अशीं 2 प्रपोजलां सुद्दां आयिल्लीं, पूण तें मागीर तेन्ना अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्रीन हाजें खूब काम केल्लें, पूण तीं दोनूय मागीर फुडें जालीं ना. आनी अशेंच उरलें प्रकरण. मदीं कोण कोण आयले, कोण हल्ली ती लेजिस्लेटीव असेंब्लीन सुद्दां हाजेर डिबेट जाल्ली की कॉमॅक्स म्हूण आयले, गोवा फावंडेशन आयले, मागीर हाय इक्यूप आयले, पूण कांयच परिणाम जालो ना. पूण जेन्ना फॉमेंतो आयलो 2011 एग्रिमेंट सही केलो, पूण ताजे पयलींच आमची भासाभास चलताली विथ म्युनिसिपालिटी आनी थंय डिसिजन कितें जालें की म्युनिसिपालिटीन एक RFP काडिल्लें आनी RFP वॉज व्हेरी क्लियर टू सेट अप अ कंपोस्टिंग प्लांट बाय एरोबिक विंड्रो कंपोस्टिंग. आतां कंपोस्टिंग प्लांट म्हणटकीर जो प्लांट कंपोस्ट करूंक शकता ताका इनपूट हो कंपोस्टेबलच आसपाक जाय, ताका मिक्स्ड वेस्ट ही येवपाक शकना. जी येवपाक आयिल्ल्यान आमी खूब प्रोटेस्ट केलो, पुणून तें आज पर्यंत जावूं ना. सेग्रिगेशनाचेर म्युनिसिपालिटी एक्शन घेता हें आमी 7 जानेवारीक DMA आयिल्ली मडगांवां, तेन्नाच्यान सांगिल्लें फेब्रुवारीन जातलें आनी जाता आसत. हांव ना म्हणना की सेग्रिगेशन इन सम वॉट जाता, आमी कांय पळोवपाक पावना, पूण आमकां जें येता तें मिक्स्ड येता सामकें. जस्ट तुमकां दाखोवपाक जर जाय, हांव कालची परचें तुमी जाय जाल्यार हाजेर फोकस करपाक शकतात. फोटे दाखयता, तूंच पळया जाल्यार तूं फोकस. अशें येतकीर मटिरियल हांव धरतां, अशें जर तुमी पळयलें अशी मटिरियल आमकां इनपूट येता. ट्रकांक पळयात किंवा हें मटिरियल आमी कशें सेग्रिगेट करून कशें हें जशें घालें एज पर आवर प्लांट कंपोस्टिंग तुका 150 मिलीमीटर पयलीं आमचें ट्रॉमेल काडटा. सो तें काडटा म्हणटकीर ते खंय तरी उडोवपाक जाय, तें कंपोस्ट जावंक शकना. तातूंत काशी येतात, पेपर येतात, कितें कॅरकसीस सुद्दां येतात बारीक बारीक. सो आमचें कंपोस्टिंगाचें सगळेंच बिकॉज ऑफ द टायप ऑफ मटिरियल वी आर रिसिवींग वी कॅनॉट डू. दॅट इज वाय यू आर सेइंग this system could not work. This system could not work efficiently. It has been working. We are producing compost, म्हणून खूब कमी. एक 2 मेजर मुद्दे आहेत. एक म्हळ्यार सेग्रिगेशनाचो, जाचेर आतां तुमी खूब एग्रेसिवली उलोवपाक लागल्या. आनी एक दुसरी गजाल, हो जो प्रॉब्लेम जाला, जो एक्झिस्टिंग डंप आसा, ताजी करपाची कितें? हाव इज म्युनिसिपालिटी लुकिंग एट दीस? 2011 हो अग्रिमेंट जेन्ना पळय जाल्लो आनी ताजे पयलीं तांणीच म्हणिल्लें आसा की एक जिओ टॅक्निकल सर्वे केल्ली आशिल्ली म्हणून. जिओ टॅक्निकल सर्वे जेन्ना पळय केल्ली आशिल्ली तेन्नाय बी द कायंड ऑफ वेस्ट, जेन्ना पळय त्या वेस्टाचें कॅरेक्टरायझेशन जाल्लें तेन्नाय बी हें डॉक्युमेंटेड आसा की असलीच वेस्ट येताली. मडगांव म्युनिसिपल कावन्सील इन 2011 or 12 तो सेग्रिगेशनाचो हें कॉन्सेप्टच खंय नाशिल्लो आनी तेन्नाय बी तांकां खबर आशिल्लें की आमकां असली वेस्ट येतली. येट दे ऑप्टेड फॉर दीस टेक्नॉलॉजी ऑफ कंपोस्टिंग. ओके, नाव त्या कंपोस्टिंगाक ह्या कन्सेशन्स एग्रीमेंट जर सारको वाचलो तातूंत एक म्हणजे ऑपरेशन मॅन्युअलांक जर आसलें तसलें तातूंत इतलें क्लियर बरयिल्लें आसा की दे वील एक्सेप्ट municipal solid waste, that is MSW. But in that MSW what will happen is they will check. The thing is that once it is dumped over there, थंय पावतगीर ताजे सेग्रिगेशन जातलें आनी ताजे एक वेगळ्यो वेगळ्यो एक कन्स्ट्रक्शन डेब्री, बायोमेडिकल वेस्ट आसा, मागीर हेझर्डस वेस्ट आसा, अशे कंपोनंट्सांक ते सेग्रिगेट करून आमी दितले and then we will decide where to put it. Also, it was a part of the concessioner's agreement. So you are saying segregation at site, not segregation at source. home. That time. Yeah. Since MSW 2016 rules came, on which they are harping now all the time, Kalani, it has not
it is there, MSW 16 rules आयले, it is binding on all of us now, all over the country, because it is a Supreme Court Supreme Court ruling. But in the concessioners agreement, if you look at the spirit of the agreement, it is nowhere there. It just says that they are supposed to segregate. एक गजाल जी आहा की आता तुम्ही सेग्रिगेशनाचे उलोवपा लागले आता 2016 ते 2019 मेरेन वॉट आर द प्रॉब्लेम्स सेग्रिगेशन कित्याक जावपाक शकले ना आनी आता मुखार कशी करपाचें तेही हांव सांगता आय कम टू दॅट सेग्रिगेशन जावपाक कित्याक शकलें ना हांव मान्य करता की कदाचित आमी खंय तरी कमी पडल्या जायत कळ्ळें न्ही पूण मेन म्हणल्यार सेग्रिगेशन हें ओवरनायट जायना पयलीं मेन म्हणल्यार ताजो एक जी पळय लोकांची मानसिकता आसता तीच बदलपाक जाय की आमकां बाबा सेग्रिगेट करून एट सोर्स आमी दिवपाक जाय हें लोकांक कळपाक जाय सो पिपल्स कॉपरेशन इज अटमोस्ट सिग्निफिकंट इन दिस मॅनर दुसरें जरी आमी डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन करतात खूब कडेन आमकां सेग्रिगेटेड दिनात कितलेंय सांगलें जाल्यार दिनात आमकां ते प्लास्टिकच्याच पिशव्यांनी बांदून दितात सो इट बिकम्स आनी जे पळय लोक ते कलेक्ट करपाक वता ते घेतात नाजाल्यार ते रस्त्यार येता म्हणून तरी सुद्दां आतां आमी सामकें अशें बॉम्बार्डींग दवरलां की वी आर सेंडींग नोटिसीस टू एवरीबडी की आमी पिकअप करपाना खूब कडेन आतां इन्स्टिट्यूशन्स हॅव स्टार्टेड सेग्रिगेटींग लोकय आमकां दितात बट आय थिंक इट वील टेक सम टायम फॉर अस टू अचीव कंप्लीट सेग्रिगेशन दुसरें मेन म्हणल्यार सदांच म्हजो एक हो इशू आशिल्लो आनी हाजे पयलीं हांवें हे इश्यूज अड्रेसूय केल्यात विथ द कलेक्टर विथ आर चीफ ऑफिसर एवरीबडी इन्क्लुडींग आर DMA की जे पळय आमकां मडगांवां 11 पंचायती लागतात भोंवतणी त्या 11 पंचायतीक खंयच्याच पंचायतीक आज तांचे बाबा गार्बेज मॅनेजमेंट किंवा सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटाचेर कसलोच तांचे कडेन प्रकल्प तुम्ही किती ना म्हणता इट इज नॉट ओनली मडगाव प्रॉब्लेम इट इज सालसेत प्रॉब्लेम इट इज सालसेत प्रॉब्लेम अँड आय थिंक इट इज एक्चुअली एवरीबडीज प्रॉब्लेम इन ऑल द पंचायत्स म्हणटकीर कितें जाता हांचे कडेन जवळ जवळ आमकां 15 टन हांव तुका एक्चुअल फिगर्स दिता आमकां एक्चुअली 73 टन सुमार पर डे TPD वी वूड रिसीव एट सॉन्सिडो आमी जेन्ना पळय आतां एक ते म्हणटाले पळय जानेवारीक आयले तेन्नाच्यान आमी जें पळय स्टार्ट केल्लें तेन्नाच्यान आतां आमी वी हॅव बीन एबल टू ब्रिंग डावन द अमावंट वीच इज कमींग टू द सनसडो प्लांट टू अबाउट 53 to 56 टन्स कित्याक तातूंतले खुबशे आमी सेग्रिगेट करतात तरी सुद्दां तातूंतले अरावंड 15 टन सुमार आमकां पर डे इट इज कमींग फ्रॉम ऑल द सरावंडींग एरियाज द डार्क स्पॉट्स वॉट वी कॉल इट कळ्ळें न्ही आनी ती गार्बेज इतली अशी तरेची परिस्थितीक येता तातूंत स्लॉटर्ड मटिरियल आसता तातूंत कन्स्ट्रक्शन डेब्री आसता तातूंत कितें कितें ना म्हणून ना ऑल कायंड्स ऑफ वेस्ट आनी ती येता ती व्हडल्या व्हडल्या पोटल्यांनी येता सो वी हॅव ऑल्सो टोल्ड देम दीस दॅट बाबा आमकां ह्या डार्क स्पॉटाचेर आमकां कितें तरी मार्ग काडून दाखयात अशें म्हणून बिकॉज आर पीपल कॅनॉट हँडल दॅट ओके या येता येता तुम्ही मुख्यमंत्री आशिल्ले गोंयचे हो जो सेग्रिगेशनाचो इशू आसा जर तो पणजी जावपाक शकता तुम्ही आतां मडगांवचे आमदार या मडगांव कित्याक जावपाक शकना वॉट इज द प्रॉब्लेम जेन्ना हांव मुख्यमंत्री जालो तेन्ना म्हाका हांवें धरले एक 2-4 प्रायोरिटीज ज्यो हांवें दिल्ल्यो जशें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कलेक्टरेट बिल्डींग रवींद्र भवन तशेंच हातूंत एक प्रोजेक्ट संसड्याचो मार्ग काडपाचो आशिल्लो ताजे खातीर बिड्स मागयले आमी तेन्ना सामकें म्हणजे फूल प्रूफ RPF केलें हें केलें सगळें करून ते बिड्स मागयल्यो 2 जाणांच्यो बिड्स आयल्यो एक फॉमेंतो आनी एक रॅमको ना तांची बीड एक्चुअली म्हाका दिसता कितले 7.3 crores आनी रॅमकोची समथींग लायक 21 पॉयंट अशें म्हणजे खूब जाणांचें इम्प्रेशन जाता की म्युन्सिपाल्टीन तें काडून फॉमेंतोक दिलें किंवा गव्हर्मेंटान काडून फॉमेंतोक दिलें तशें कांय ना तें म्हणजे रिकॉर्ड्स पयल्या कळटा दीज वर बिड्स ओपन स्क्रुटिनायज आनी जो लोवेस्ट आहा ताका ती गेली आनी 7.5 lakhs म्हाका दिसता फॉर 25 years दे हॅव टू स्टार्ट द प्लांट एंड मेंटेन इट अशें ते तेन्ना आशिल्लें म्हणून हांवें तेन्ना कितें केलें पयशांक फाल्यां प्रॉब्लेम जावपाक जायना फाल्यां गव्हर्मेंट बदललें पयशे दिवपाक प्रॉब्लेम जावप म्हणून 7.5 crores वी ट्रान्सफर टू द मडगांव म्युनिसिपल कावन्सील इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट बेसिकली त्या दिसाच्यान तांचे कडेन पयशे आसा 7.5 मागीर तांकां परत फाल्यां अप्रुवलाक घेवपाक वचपाक जायना सेकंडली हाय पावर कमिटी केली चीफ मिनिस्टराच्या अंडर अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर सगळे म्हणजे ताचेर थंय आनी हें ना कारण कितें की हो इश्यू आसा हो वर फुटिंगाचेर टॅकल जावचो सुरवातेक आमच्यो मिटिंग्यो जाल्यो 2012 आमचें सरकार गेलें ताजे फाटल्यान हाय पावर कमिटीच्यो मिटिंग्यो कमी जावपाक लागल्यो आनी तातूंतल्यान मागीर लक्षाक येलें फॉर एग्जाम्पल लँडफील सायटीक परमिशन आहा तें 2 वर्सां काडलीं मागीर हाय पावर कमिटीचे मिटिंगेन ठरयलें की सेग्रिगेशन जायना ज्या पद्दतीन जावपाक जाय सो वी डिसायडेड टू आउटसोर्स द सेग्रिगेशन गार्बेज कलेक्शन टू बी आउटसोर्स्ड आनी टेंडर काडलें
टेंडरय तें ओपन जालें पूण एक 1.5 वर्स जालें तें टेंडर एक्सेप्टूच जालें ना, तें DMA कडेन वचून थंयच पडलें आनी 1.5 वर्सान DMAन लेटर बरयलें म्युन्सिपालिटी की इट इज रिजेक्टेड, इट इज परतें स्टडी करचें बी अशें म्हणून. सो अशे तरेतरेचे आमचो उद्देश कितें आशिल्लो त्या वेळाचेर हाय पॉवर कमिटीन सुद्दां तेन्ना डिस्कशन जाल्लें की म्युन्सिपालिटीन शूड गेट आउट फ्रॉम दीस. म्युन्सिपालिटी कितलें गेलें म्हणजे तें सांगता पयलीं कितले सिन्सियर एफर्ट्स केले की यू हॅव टू फायट इट विथ द पीपल. कित्याक लोकांक इतली वायट संवय जाली आनी मागीर म्युन्सिपालिटीचे वर्कर्स पळया ते कितें तुमी समज दिलें ते एकाच गाडये भितर दोनी पणजे जर जावपाक शकता, एकच मिनिट एकच मिनिट, पणजे जर जावपाक शकता जाल्यार मडगांव कित्याक जावपाक ना. शकता? पणजे कशें केलां तूं, पणजे केलें तर तूं स्टडी करपा जाय. पणजे दे हॅव वर्क फॉर 2 years ऑन सामकें ग्राउंड लेवलाचेर काम केलां. दे हॅव एंगेज सम प्रोफेशनल आनी ताजेर तशें करून तांणी हळू करून केलां. पणजे तुका 100% सक्सेसफूल ना तें. We have to decide about what are the modalities of putting a new agency or removing one agency, putting the next agency, but at the same time not sacrificing the interest of the public because public are involved here. Atya uleti ti language pade hati, I don't want to discuss it. I am requesting them, let us close this topic. Ti language and ti discussion and na kai. Let us close. It's already discussed in the last HPCC. how to HPCC, make 1 second. this Garbage successful? segregated. How to make it successful? How to make it successful is segregated garbage तेगेली almost 60% जाल्या. ती 100% ची व्हरपा जायी. वयर segregated garbage सारक जावपा जायी आनी मागीर सगळें सोल्युशन जालें. अजून देखून तुटी आसली ताका still it will not be perfect. Yeah. But let us work towards making it perfect because the moment you make that perfect, our Sanskar dump is clear according to me. You wanted to respond. हो जो आम्ही एग्रीमेंट केला हातून बेसिक डेफिनेशन ऑफ वेस्ट म्हणून आसा न्ही वाचता. वेस्ट शाल मीन द वेस्ट कलेक्टेड, ट्रान्सपोर्टेड, सेग्रिगेटेड अँड सप्लायड बाय MMC डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू वॉट एवर इट इज. हाजो अर्थ कितें? तेदो waste segregated येताली. ना मुखार पळय, ना मुखार ना ते पळय. aggregate माझा येताली. प्रश्न कसा तेदो segregated garbage येताली. Alex, let me interject a bit. Let me No, quote no, this एकच मिनिट. also. I'll just question him once and I'll come to you. मुझे एकच म्हणणे हा की लेटर रादर दॅन सेइंग 2000 or 2016 दिगंबर बाबा खबर आहा की पणजे ही जी प्रक्रिया आसा ती ऑलमोस्ट 2005, 2006, 2007 सुरू जाल्ली. ती 2011 सुरू जालना आणि 2016 सुरू जालना. It started in 2004, 2005 in Panaji. कित्याक? Because Correct. Because of 2000 rules. My point is, I'm again coming to that. And one more thing. Nee, There's Prashant, also Pramod. There's also Goa Garbage Management Act of 1996, होय. on which writ petitions were filed. नो आता लास्ट स्पेसिफिकेशन की पणजे सेग्रिगेशन मॅक्झिमम जाता, म्हापसा जाता, फोंड्या जाता, मडगांव प्रॉब्लेम कितें? आय एम आस्किंग ऑन अ व्हेरी स्पेसिफिक पॉइंट. हांव सांगो तुका cited the problem. म्युनिसिपालिटीक फूल पावर दिवपा जाय टू सी दॅट ऑल गार्बेज शूड बी सेग्रिगेटेड. ना जाल्यार तेंगे कोण इन्स्टिट्यूशन आहाय ते बंद दवरपा जाय आनी पॉलिटिकल इन्फ्लुअन्स जावपा जायना तिंगा. तेंगे कोण वन मोर पॉयंट. सो ऑल दीस स्ट्रिक्ट कोन गार्बेज सेग्रिगेट कोन जर तर सॉल्व जालें आमगे संसदाय क्लियर जाता. कित्याक हांव डंप सील करून रावता. एक्झिस्टिंग डंप आतां सील जावपा जाय. Correct. I'm on that. What are the things that you want people to understand on ground? सी बेसिकली ऑन ग्राउंड आता जी पळय गोष्ट जाली न्ही आता पयर सनसडो वॉज अन कायंड ऑफ अ वेकअप कॉल. हाजे पयलीं बी दिगंबर बाबान सांगलें तशें उजो पेट्टालो पूण उजो पेट्टालो तो खूब कमी प्रमाणे ल्हान पॉकेट्स. 7 दीस चलना आशिल्लो. ना अशें तर दीस वॉज लायक एज दो द होल हिलॉक वॉज बर्निंग आणि इतले तरेचे एनवायरमेंटल पोल्युशन जाल्ले. सो नाव आय थिंक इट इज वेकअप कॉल टू ऑल ऑफ अस. इट इज नॉट अबाउट इट इज कुर्तोरी मायणाचो एअर किंवा मडगांवचो एअर किंवा फातोर्डेचो एअर नासता. इट इज द एअर दॅट वी ऑल ब्रीथ. Correct. एअर डज नॉट फायंड जॉग्राफिकल what you बाउंड्रीज. want as chairperson, what you want people to do? As a chairperson, I have been addressing the issue. I have been taking press conferences, telling people that please help us to achieve this target. Segregate your waste. Give us your waste in a segregated form. We are ready to pick it up. Even तुम्ही जर आमकां फाल्यां सांगलें की बाबा आपली हांगा ड्राय गार्बेज आसा तुमी व्हरात, वी आर रेडी टू डू दॅट. सेकंडली दुसरो म्हणल्यार आतां आनीक आमचो इश्यू तयार जाला म्हणजे कितें थंय म्हणटात डोंट टच द डंप बिकॉज द डंप इज कायंड ऑफ सील्ड. आमचे कडेन एक्चुअली थंय जागो ना बिकॉज इट इज अ जॉग्राफिकली इट इज असो तो स्लोप आसा. इट इज नॉट पॉसिबल. इतली प्लांट लिटर आसता. प्लांट लिटर आमी उडोवप खंय हो एक प्रश्न जाला. सो नाव वी हॅव टू फायंड आउट वेज अँड मिन्स ऑफ टॅकलिंग दॅट प्लांट लिटर. प्रत्येक वॉर्डांनी डिसिल्टिंग चालू आसा. सगळी माती ड्रेन्सांतली काडप. वेर डू वी थ्रो दॅट बिकॉज नाव वी कॅनॉट ब्रिंग इट अप ऑन द डंप बिकॉज वी हॅव बीन आस्क्ड नॉट टू टच द डंप.
So there are so many inherent problems there, which I think we all have to sit as the legislators. All of us have to see, MLAs, they have to लोकांनी sit and find लोकांनी a कितें solution. तकल्यांक घेवपाक जाय पळय, पहिली गजाल गार्बेज तयार कोण करता? आमी सदांच म्हणटात की गार्बेज ही प्रत्येक काय म्हणटा निंबी फॅक्टर म्हणटा, नॉट इन माय बॅकयार्ड. ही दिस इज एप्लिकेबल फॉर एवरीथिंग. जो ट्रान्सफॉर्मर म्हाज्या घरा लागीं नाका, दुसऱ्याच्या घरा कडेन ट्रान्सफॉर्मर घाल, लायट म्हाका जाय. तशेंच गार्बेजीचें सादें डस्टबीन जर तूं कोणाच्या थंय दवरपाक गेलो, देर इज ए ऑब्जेक्शन. ते म्हणटा डायरेक्ट हांगा नाका, थंय दवर. सेग्रिगेटेड गार्बेज करतलो जाल्यार म्युनिसिपालिटी शूड बी प्रॉपरली फंडेड. दे शूड बी गिवन. आतां पळय तांचे कडेन कॉम्पॅक्टर आसा, ते कॉम्पॅक्टर जाल्यार पन्ने, ते कॉम्पॅक्टर्सांतल्यान कितें प्रेस करता सगळें उदक सकयल व्हांवता, थंय घाण मारता. आतां मॉडर्न टॅक्नॉलॉजी खंय खंय आयल्या. आतां वयर तुका कंपार्टमेंट्स करता, ते ड्राय वेस्ट काडलो एक कंपार्टमेंटान घाल, दुसरे काडले दुसरे कंपार्टमेंटान. सी दॅट इज द ओनली सोल्युशन. लोकांक डस्टबिन्स प्रोवायड करपा जाय, सांगपा जाय कॅटेगरिकली की 2-2 डस्टबीन दिले, ड्राय एका हातूं वेट एका हातूं मिक्स करून दिले जाल्यार आमी व्हरपाना. यू नो दीज आर सम स्टेप्स वीच हॅव टू बी टेकन सायड बाय सायड. एक जागृती जर लोकां भितर केली की बाबा दॅट इज द ओनली वे. हे लोकांनी लक्षात घेवपाची गरज आसा. आतां ते सांगता चुट्ट उडयता, चुट्ट मारता, हांव चुट्ट मारतलो, झाडां मारतलो, आनी कितें मारतलो, आनी काडटलो आनी म्हज्या कंपाउंडाच्या भायर उडयतलो की दारांत दवरतलो. आय एक्सपेक्ट म्युनिसिपालिटी ऑर समबडी नाल्यार आमदाराक फोन मारतले, बाय पात्रांव मातशें तें हें जालां, तें मातशें व्हरपा लाय रे म्हणून. आतां व्हरून उडयतलो खंय असो आज प्रश्न जाला थंय, की व्हरून काय संसदार उलोवपाक मेळना. सो दे हॅव टू लूक आउट फॉर सम अदर प्लेस. हें लोकांक मातशें हें आसपाक जाय न्ही. आतां पणजे तूं म्हणटा काही प्रमाणात सक्सेसफूल कितें जालें, पणजे हॅज गॉट मॅक्झिमम नंबर ऑफ कॉलनीज. इफ यू नोटीस, Gated communities. आल्तिनार वच आनी खंय वच, दोनापावलो वच, खंय वच, खंयच्याय भागां वच, थंय तुका चडश्यो कॉलनी आसा. तर कॉलनी भितर कॉलनीन कितें केलें जाणा, म्हजो एक फ्रेंडालो चलो आसा, तो ही डज दीस स्मॉल इन कंपोस्ट प्लांट असो भितर घालपाचें त्या कंपाउंडाक. तशें खूब लोकांनी ताका संजितान तेन्ना ताका यूज करून थंय ताका कॉन्टेक्ट करून दिवन ही क्रिएटेड दॅट सॉर्ट ऑफ फिलींग अमॉंग द कॉलनीज. कॉलनीसान दिसलें की आमच्याच कंपाउंडा भितर ल्हानसो जागो आमच्यांनी केलो जाल्यार आमचो प्रॉब्लेम सॉल्व जाता. अशा पद्दतीचो कॉन्सन्ट्रेट करचें पडटलें. वील हॅव टू गिव थर्स. आतां भायल्यान हाडून गार्बेज उडयता तो वेगळो प्रश्न. म्हणजे आतां तूं जर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडेन आमी आतां रोड वायडनींग करता, थंय दोनूय सायडी रस्त्याच्या रातचे 12 वरांचेर येवन पिकअपी सुद्दां खाली करता लोक. पिकअपी खाली करता, पिकअपी हाडटा आनी खाली करता आनी वता. म्हणजे दीस इज द मेंटॅलिटी. बिफोर आय गो टू Before, yeah. My thing is that जरी तर तुम्ही आम्ही इतलं कॉपरेशन दिन कोण नाही, you will have to face a stir from us. That is that I have told the chief minister म्हाका कितें सांगिल्लें, तूं म्हणाला आतां आनी कांय कोन्न नाका. आमी आतां एक्शन प्लॅन करताय विदीन 1.5 year or 2 years. ओर हांव रेमिडिएशन कोन्न एक्झिस्टींग डंप कोन्न हें जाग्यार घालताय. भोव म्हाका एश्योरन्स दिला. आतां मुगे कितें, आय एम आफ्टर देम, आय एम आफ्टर एवरीबडी. आय सेड आय विल कॉपरेट विथ यू. We will cooperate till such time you are going to work on it. If you all are going to do some other technique, आणि कितें तुम्ही स्पोक काम जावपाक जाय. काम जावपाक जाय. स्पोक साठाय जाल्यार आमी एग्री जावपा नाय, आमी परतून रस्त्यार येतले. प्रेमा म्हाका फायनल सांगात, ऑन ग्राउंड कितें बदल जाय जाका लागून हो प्रश्न सुट्टलो फायनल. आमी सांगलां की सेग्रिगेशन कार्गो जर जायना एज पर आवर एग्रीमेंट आमी प्लांट चलोवपाक शकना. म्हणून आमी आतां न्ही, आमी सगळ्यांक सांगून उलोवन 18 तारखेक जानेवारीची नोटीस दिल्या. We have decided to discuss the modalities for them to move out. Yes. या That has to be done. I have already written a letter. After the meeting, I had a review meeting. My letters are going tomorrow to Chief Minister about all the follow-up. I'm what putting everything next? in writing that HPCC should finalize. Chief Minister Vijay Sardesai and Mr. Digambar Kamath will go to Avadut Timlo and finalize the the Modalities shift. of payment, modalities whatever. of shift. करेक्ट. Modalities ताजे उपरांत of कितें? shift. And Taj Upran, 1 second. Then Yeah. when a new person in place and new policy and new system and new person in place to run that unit. So with 1 second. Proper सारखे half done नी. करेक्ट. I will be after them. म्हाका फायनल एकच गजाल सांगात, लोकां कडच्यान अपेक्षा कितें? लोकांकडच्यान come on. इतलीच आमची अपेक्षा आसा की लोकांनी प्लीज आमकां सेग्रिगेटेड वेस्ट दिवची. जी पळय वेट वेस्ट आसा म्हणजे जी पळय किचनाक तयार जाता ती वेगळी दवरची आणि ती प्लास्टिकाक बांदची न्ही. ती वेगळी दवरची आणि जी पळय ड्राय वेस्ट आसा ती आमकां वेगळी दिवची. जर हें जालें तसल्यार इवन आतां जें पळय फोमेंतो बरोबर जें कितें चालू आसा तें बरें थोडे प्रमाणात बरे पैकी चलपाक शकता. तशेंच हांव आनीक सांगपाक सोदतां की आतां हांवच ते रिजनल्डा कडेन उलयतालें की फाल्यां आमचे डायरेक्टरेट ऑफ द म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल्सो विजिटींग आवर म्युनिसिपॅलिटी. जर तांच्यांनी तें जमना वीच दे आर सपोज टू डू,
हांव तांकां सांगपाक सोदतां की बाबा आमकां एक 30 वर्कर्स तरी तुमी अलॉट करात whom we can give so Yes. that we will do the segregation on the site. एक गजाल सगळ्यांच्या हातूंतल्यान कळ्ळा, वी कॅन कंटिन्यू विथ द ब्लेम गेम फॉर एवर, Yes. बट अल्टिमेटली इट कम्स टू सिविलिटी ऑफ द सिविलियन्स. आणि ती सिविलिटी जर आमी दाखयनात लोक म्हणून जाल्यार हो प्रश्न सुटपाक शकना. फाटली जशें प्रशांत बाबांनी सांगलें, दिगंबर बाबांनी सांगलें, फाटली 19 वर्सांचो जर इतिहास काडलो जाल्यार एटलिस्ट 4 एजन्सी संसदाचेर येवन गेल्यो, पण संसदाचो प्रश्न सुटलो ना. So either we can get another 5th agency and expect the same outcome, or we can change certain things at source and work towards a better outcome. ते करपाची एक सिटी म्हणून मडगांवची तयारी आसा काय कितें आनी सालसेतीची तयारी आसा काय कितें म्हाका दिसता हो सगळ्यांत व्हडलो प्रश्न. एटलिस्ट एवरीबडी ऑन दीस पॅनल इज सेयींग दॅट कॉपरेशन दिवपाक तयार आसा, जें कितें करपाक जाय तें करया. इट इज हाय टायम. हें नागरिकांनी समजून घेवचें इतलेंच मागता आनी थांबता. आयली इतली बरे तरेन मतां मांडली. थँक्स अ लॉट. पळयत रावत. नमस्कार.